जरी भारत देश स्वतंत्र जालो आम्ही पारतंत्र्यात आशिल्ले आणि तब्बल म्हणजे 14 वर्सांचे ताच्या उपरांत पारतंत्र्य पोर्तुगीजाच्या जुलमी राजवटींतल्यान आमी रावले आणि त्या जुलमी राजवटींतल्यान आमकां सोडोवपा खातीर देशभरांतल्या स्वतंत्र सेनानी ज्यांच्यांनी आपली प्राणाची आहुती 15 ऑगस्ट 1955 ह्या दिसा दिली म्हणजे तब्बल म्हणजे एक देश स्वतंत्र जाल्याच्या उपरांत 8 वर्सांनी प्रत्येक फावटी दर 15 ऑगस्टाक पुराय देशभरांतल्या स्वतंत्र सेनानी उठाव करून येताले की गोंयांतले परत एकदा पूर्ण भारत देश वा अखंड भारत देश स्वतंत्र जावपाक जाय म्हणून. पण तेन्ना आशिल्ल्या सरकाराक सहकार्य तांकां न मेळ्ळ्या कारणान म्हणजे ज्यो 30 अधिक लोकांची प्राणाची आहुती 15 ऑगस्ट 1955 ह्या दिसा जाली ते आमी आयजूय विसरूंक शकना. आमी शेषनाथ वाडेकर आसतले, हिरवे गुरुजी आसतले, कर्नल बेनीपाल सिंग आसतले, हांचेर पोर्तुगीजांनी ज्यो गुळयो झडल्यो आणि त्या दिसा तांणी आपल्या प्राणाची आहुती दिली तो दीस आमी केन्नाच विसरूंक शकना. त्या सगळ्या विरांक नमन करपा खातीर त्या सगळ्या विरांक याद करपा खातीर पत्रादेवीचो हो पुण्य स्मारक आमी खूब दीस जालो जरी पेंडींग उरला आसत जाल्यार जो भव्य स्मारक आणि त्या सगळ्या शूरवीरांनी या 33 जाणांनी हांगासर आपल्या प्राणाची आहुती दिली त्या प्रत्येकाची पाटी हांगासर लागतली आणि त्या प्रत्येकाच्या माहिती जी आसा ती ह्या पटलाचेर लावपाचें काम आमचें सरकार थोड्याच दिसाच्या भितर करतलें. त्याचा 19 डिसेंबर पर्यंत हे पत्रादेवीचे पुण्य स्मारक हांगासर पुराय जावपाचें आसा आणि ते लोकार्पणय जावपाचें आसा. हे ऐतिहासीक स्मारक ठरतलें कारण 15 ऑगस्ट 1955 हो दीस आमी गोंयच्या इतिहासांत केन्नाच विसरूंक शकना. कारण त्या खातीर घडये कदाचित गोंया पेक्षाय चड लोकांनी प्राणाक नो डावट म्हणजे बाळाराया मापारी आसतले हेंच्यांनी आपल्या प्राणाची आहुती आणि असंख्य स्वतंत्र सेनानी गोंयांतल्या प्राणाची आहुती दिल्याच पण देशभरांतल्या स्वतंत्र सेनानी हांगासर येवन आमच्या खातीर आमची प्राणाची आहुती दिवप हे एक व्हड गजाल आशिल्ली. म्हणून तर म्हज्या सरकारान तांकां मरणोत्तर तांचो सत्कार करपाचोय ठरयलो आणि कर्नल बेनीपाल सिंग हांच्या खुद्द घरा कडेन तांची जी वीर पत्नी आजूय हरियाणांत आसा तिका सलाम करपा खातीर तिजो गौरव करपा खातीर आणि तिका म्हणजे आमी म्हणटा तसो गोंय सरकारच्या वतीन पुरस्कार भेटोवपा खातीर 10 लाख आणि तो पुरस्कार भेटोवपा खातीर हरियाणांत खुद्द हांव थंय गेलो आणि तांकां गौरव भेटयलो. ही म्हाज्या खातीर एक गौरवाची गजाल आसा. गोंय इंडिया स्वतंत्र जाल्यार आज 19 वर्सां जाली पूण इंडिया स्वतंत्र जालना ब्रिटिशान गिफ्ट दिलो ना तो ब्रिटिशा कडेन फायट दिवची पडली आणि ती फायट दितना ब्रिटीश गव्हर्मेंटान इंडियेचे कितले हजारांनी मनशांची बळी घेतली आणि बळी घेवन सोड म्हणजे बळी कशें घेतली तुम्ही आनी आवाज काडना काय आमी हांकां मारलाय तुम्ही बंद कराय पूण कोणूच वगैरे रावलो ना. फायनली आमचो गांधी फुडें सरलो, नेहरू, वल्लभभाई पाटील, सुभाषचंद्र बोस आणि त्याच्या उपरांत हे जातरी तो इंडिया आमची ताब्यात घेवन तो सोडून गेल्लो दीस शुक्रार आसलो 1947 आणि आजय शुक्रार आसा आणि हे बळी दिल्ल्या मनशाच्या हितूक आमी येवन हे हांव तुमकां सांगूंक सोदता. आमचो सीएम हेणे फ्रीडम फायटरांक लागून खूब कितें केलें. आनीक सांगितल्या भशेन आतां इंडिया स्वतंत्र जावन 14 वर्सांनी गोवा स्वतंत्र जालें. ते स्वतंत्र जातना गोंयची स्वतंत्र करूंक जायत जाणांनी बलिदान दिलें, खूब जाणां प्रेदान रावचे पडलें, खूब केलें. फायनली 19 डिसेंबर 61 गोंय आमची स्वतंत्र जालें आनी स्वतंत्र जातरी आतां आमी फ्रीडम फायटर आसले जायते म्हणजे आमची कोंकळे बंड आसले पिंटोचे कोंकळे उठा आहलो पिंटो बंड आसले दिपाजी राणे हे आसले 63 आमची राजवट घडली. ते 2000 आमचो हो सीएम येत बसून इतली सीएम जावन गेले केन्नाय तेमी ह्या मनशाक वळेर हाडना. पूण हो आज आमचो सीएम आसा खरेंच देव माणूस. तेणे कुंकळेचे बंड पिंटोचे उठाव आणि दिपाजी राणे तेणे वळेर हाडून दाखयलें आणि देखून तुका चड देव बरो करचो म्हणटा.